Head On, powered by State Bank of India, banker to every Indian. एसबीआई देता है हर नारी को होम लोन्स कंसेशनल इंटरेस्ट रेट्स पे। एसबीआई बैटिंग फॉर नारी शक्ति। नमस्कार. आयच्या हिडोनात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आणि ऑब्वियसली आज आमचे बरोबर जी व्यक्ती आसा, हू इज अ न्यूज मेकर ऑफ द वीक म्हणपाक शकता आमी, ते म्हळ्यार गोंय प्रदेश काँग्रेसीचे नवे अध्यक्ष गिरीश बाब चोडणकर. आणि नवे अध्यक्ष म्हणटनाय म्हाका कितें जाता, फाटीफुडें जाता, तोंडां उतरांच अशी घुसपल्ल्या भशेन जाली की नवे अध्यक्ष न्ही, गिरीश बाबा खातीर गोंय नवी न्ही, गोंया खातीर गिरीश बाब नवी न्ही, जाल्यार गिरीश बाब ह्या नवीन जबाबदारी भितर नवें कितें? जर जी परिस्थितींक सद्या आमी वाटचाल करतात, ज्या तरेन BJPन सगळे ओपोजिशन पार्टीज काबार करपाचो एक वेगळो प्रयत्न केल्लो आसा. जे लिडर मेळटा तांकां व्हरप, जे डायरेक्ट व्हरपाक मेळना तांकां आनी खंय धाडप, आनीक ओपोजिशन वीक करपाचो प्रयत्न करप सगळे तरेंतल्यान. आमकां दिसतालो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत स्टार्टींग जेन्ना घेतलेल्यान ते सगळ्यांनी म्हाका दिसता पॉलिटिकली अंडरस्टिमेट केल्लो. पूण हें सगळें पळयलें जाल्यार जें राजकारण ज्या तरेन तो सगळें हँडल करता, म्हणजे सगळ्यो पॉलिटिकल पार्टी ऑलरावंडर जाला न्ही, तो ऑलरावंडर जाला. आनी तेगेले आपले पॉलिटिकल पार्टी परस बाकीचे पॉलिटिकल पार्ट्यांक सुद्दां तेजेर लक्ष चड केंद्रीत आसता. चिंतक आसात तो सगळें कंट्रोल करपाक, वेगळे समाज जे आसता, समाजाच्यो कमिटी आसा त्योय कंट्रोल करप, पॉलिटिकल पार्टीज, नवी पॉलिटिकल पार्टीज करप आनी कोणाक पुश करप, सगळे तरेचें राजकारण म्हाका दिसता गोंयांक असो हें जावना जो आपले पार्टी बरोबर बाकीच्यो पार्ट्यो कंट्रोल करपाचे प्रयत्न करता. आमी जेन्ना फाटले खेपे इंटरव्यू केल्लो, लास्ट इंटरव्यू आमचो जेन्ना, तो भरपूर व्हायरल गेल्लो. आनीक ह्याच तुमच्या विधाना लागून तो व्हायरल वचून भरपूर बोवाळ जाल्लो ताचेर. आज तुमी नवीन रोलां भितर आसात. तुमी जी गजाल सांगतात की मुख्यमंत्री करतात म्हणून, ती गजाल आज तुमकां कावंटर करपाक जाय. ही कावंटर कशी करतले? कावंटर करपाक तुवें प्रामाणीकपणे सरकारा विरुद्ध ठामपणे भुमिका घेतली, आनीक ज्यो पळय चुको सरकार करतात त्यो चुको आमी लोकां मुखार हाडप हें प्रामुख्यान आमचें कर्तव्य. आनीक तें करता आसतना हांवें तें तांकां नवीन नांव दवरलें दोगांयकूय, जोडी नंबर 1. ओके, जोडी नंबर 1 म्हणजे विश्वजीत राणे आनीक डॉक्टर प्रमोद सावंत. हे दोगांयनी एक जावन सद्याक गोवा फॉर सेल अशें सगळ्यांक गोंयांक आनी गोंयांक भायर गोंयची प्रतिमा आसा. सो तें खंय तरी थांबोवपाचें. पण एक गजाल आसा न्ही, जशें आमी हाजे पयलीं उलयल्ले की तुमच्याय पक्षां भितर तांचे बरेचशे हितचिंतक आसात, तांकां कशें टॅकल करतले? टॅकल जातलें सगळें. आतां ते खूब कमी जाल्ले आसात. आनीक जेन्ना आमी सगळे एग्रेसिवली वयतले तेन्ना एवरी वन वील फॉल इन लायन. सो देन आनी सद्या आमी इलेक्शनाचे सारके लागीं पावल्ले आसात. सो म्हाका दिसना आनी अशें कोण चिंतक उरले आसतले. तुम्ही जोडी नंबर 1 म्हळें. जोडी नंबर 1 म्हळ्यार आतां एक गजाल जी तुमच्या आमदारांचेर भयंकर टिका जाता ती म्हळ्यार कारापूर सरवणीतलें आंदोलन चल्लां आनी तुमचे आमदार थंय तोंड पसून दाखयनात. हें तुमकां खटकना? तुमीच जोडी नंबर 1 फॅसिलिटेट करता अशें दिसना काँग्रेस? डेफिनेटली ना. आमचो पयलीं अध्यक्ष अमित पाटकर थंय वचून आयला, हांवूय थंय वचून आयला. एक्चुअली इनफॅक्ट आमदार वचनात. म्हाका एक्झॅक्टली खबर ना गेल्या काय कितें तें, कित्याक हांव चडसो हांगा नाशिल्लो. डेफिनेटली दे वील विजीट. धाडा तांकां. दे वील विजीट. तिनूय आमदार सदांच लोकां बरोबर रावल्ले आसात. लोकांचो आवाज काडून तेणी भुमिका बरी स्पश्ट घेतलेली आसा आनी एग्रेसीव घेतले.
एक गजाल जी आसा ती आमी बाकीचे बिलायन्साचे मागीर या. फर्स्ट टायम एका प्रदेश काँग्रेसीच्या अध्यक्षपदाची नेमणूक जाली आनी घे बोवाळ काँग्रेसी भितर. कोण राजिनामो दिता, कोण तुमचे हाका व्हरून एमपीक व्हरून सामको हालयता, कितें चल्लां तेंच कळना. कितें हें सारकें एंट्री विथ अ बँग. कितें जाता केन्नाय अशे चेंजीस जातात जेन्ना केन्नाय म्हणटा पळय चेंज जावप ही कंटिन्युअस चेंज इज कंटिन्युअस आनीक ती जायत आसता. आतां चेंज जातकर नॅचरली जो आवटगोईंग प्रेजिडेंट आसता तेजे खुबशे चिंतक आसता जांकां दिसता की तो आसपाक जाय. सो तितूंतल्यान इमोशनली आवटबस्ट थोडो जाताच इनिशियली, हितून कांय नविदात नाही. पूण नॉर्मली जो पार्टीचो सारको लॉयल खंदो कार्यकर्ता आसता ही ऑलवेज फॉल्स इन लायन विथ द पार्टी डिसिजन. फॉर एग्जाम्पल 2022 अमित पाटकराक आमी अध्यक्ष केलो. म्हाजे कडल्यान 2021 ताची पार्टीन एंट्री जाल्ली 2021 मध्य हातूंत. आनी विदीन 6 to 8 to 10 months he became a party president where he was not even well known to anybody. Every cadre has accepted. खंयच resentment जालें ना. Although they may not like it, they may like it, पण resentment नासतना accept करून everyone has cooperated with him. So this is हे एक party loyal पण कार्यकर्ते आसा. एक वर्सा पयली पार्टी जॉईन जाता, इलेक्शन जाता की रोखडोच तो प्रदेशाध्यक्ष जाता. वॉज दॅट अ मिस्टेक? इट वॉज डिसिजन त्या टायमार पार्टीक एक प्रयोग करपा जाय आशिल्लो की सगळे लिडर आमचे गेल्ले आशिल्ले. सो एक न्यू फेस दिवन आमी ट्राय करुया. हो एक पार्टीन यशस्वी प्रयत्न केलो आनी तो चल्लो न्ही नियरली 4 years. एक जो आरोप जाता तो म्हळ्यार 6 म्हयन्या पयलीं अध्यक्ष चेंज करप. ही गजाल जर 1 वर्सा पयलीं जाल्ली इट वूड हॅव मेड अ बेटर सेन्स. 6 म्हयन्या भितर येवन कितें करपाक जाता, कारण मागीर तुमचेरय आरोप जाता तुमी सारकी इलेक्शनाच्या तोंडार येता म्हणून. पार्टीचें डिसिजन ह्या 6 म्हयने आसतना कित्याक घेतलें जावं कितें ह्या निर्णयाक हांव इनवॉल्व नाशिल्लो. हो पार्टीचो डिसिजन आशिल्लो. तशें पळोवपाक गेल्यार आमी जम्मू काश्मीर पयर इलेक्शन जालें ते 1 म्हयनो पयलीं अध्यक्ष चेंज केला. झारखंडाक जंय हांव स्क्रिनींग कमिटीचो चेअरमॅन आशिल्लो थंय जवळ जवळ 2 म्हयने पयलीं इलेक्शनाचे अध्यक्ष चेंज केला. सो पार्टीचो असो हार्ड एंड फास्ट रूल तसो कांय नासता. पूण पार्टीन डिसिजन घेतली. हांवें काय कोणाक वचून सांगूं ना, कित्याक आय वॉज हॅविंग मच बेटर पोस्ट ऑफ इन्चार्ज तामिळनाडू, ज्या स्टेटीक आमी 60 वर्सांनी सरकार सत्तेर आमी मंत्र्यांक बसयले आनी म्हाका इमिजिएटली गोंयांक येवपाक पडला. सो हांवें खंयच सांगूं ना पार्टीक वचून की म्हाका तुमी अध्यक्ष म्हणून गोंयांक व्हरा म्हणून. तर तुमकां एक दिसना की फ्रॉम अ व्हेरी न्यूट्रल पॉयंट ऑफ व्यू अध्यक्ष बी चेंज करप ह्यो ज्यो गजाली आहात त्यो इलेक्शनाच्या 1 वर्सभर पयलीं जावपाक जाय, तोंडार जावपाक जायना? It all depends on the with what strategy party is going for the election. So तेजी थिंकींग कितें आसतलें जावं कितें आसता तेजो कितें विचार जाल्लो आसतलो. सो त्या पार्श्वभूमीर सो आय कॅनॉट क्रिटिसायज द डिसिजन दॅट पार्टी हॅज डिसायडेड. एक गजाल जी आसा ती तुमी पदाचो हें घेत सावन भरपूर सारको तुमचेर पर्सनल आरोप जावपाक लागल्या. आनी तातूंतलो एक नमुनो म्हळ्यार द बेस्ट एग्जाम्पल म्हणपाक शकता, ऑन रिकॉर्ड एग्जाम्पल. पयलीं ते सोशल मिडियाचेर चलतालें. आज मिकी बाब पाशेकून तर जाहीर सारके आरोपूच केलो की तुमी आनी दिनेश गुंडूरावान येवन आपल्या कडेन पयशे मागिल्ले म्हणून. सो हाऊ डू यू रिस्पॉन्ड टू दॅट? आतां दिनेश हांवें तो स्टेटमेंट एक्झॅक्टली पळयलो ना, आयकल्लो की दिनेश गुंडूरावान येवन ताका पार्टी फंड कितें तरी मागले आनी तुमी बरोबर आनी हांव बरोबर आशिल्लो. एक म्हणजे मिकी पाशेकोचो ह्या 4.5 वर्सां नंतर त्या स्टेटमेंट करता ताका म्हाका दिसता ताका कितें तरी अर्थ आसा असो. आनीक तेणी एक पार्टी अनावन्स केल्याक आनी त्या पॉलिटिकल पार्टी अनावन्स करता तो स्टेटमेंट करता. म्हाका दिसता ताका इवन आमी रिस्पॉन्ड करपाची गरज आसा अशी. पूण हांव एकूच हें सांगता की प्रिंसिपली आमी खंयच्याच कॅन्डिडेटा कडेन जावं खंयच्याच हेजे कडेन पार्टी फंड हो मागपाचो प्रश्नच येना. आमची पॉलिसीच ना ती पार्टी फंड घेवप. फकत आमी त्या टायमार एकूच केल्लें आमच्या पार्टीन मायकल लोबोक सांगलेले 5 मतदारसंघांची जबाबदारी तेणें घेवप. म्हणजे सालिगांव, सिओली, कलंगूट,
अल्टोना आनी म्हापसा हेजे पलीकडे आनी खंयच्याच कॅन्डिडेटा कडेन आमी पार्टी फंड जावं पार्टी हेल्प केन्नाच मागोना. तिकीट विकल्यो म्हण जो आरोप जाता त्या आरोपाक तुमी उत्तर कशें दितात आज? आतां हो आरोप जावपा लागल्यार कितलीं वर्सां जालीं? 5 वर्सां जालीं. जेन्ना इलेक्शन तिकेट दिले त्या बरोबर आरोप सुरू जाता. एवरी इलेक्शनाक हे सुरू जाता. ना न्ही, जगो तिकेट मेळटा तो ओगे आसता, तिकेट मेळना तो तिकेट विकली म्हणून तो आवाज जाता. आतां ह्या आवाजाक 5 वर्सां जालीं. आतां कितल्यो तिकेट्यो आशिल्ल्यो गोंयांक वाडपाच्यो? 37. आतां 5 वर्सांक तेजे नंतर हांवें 1-2 इंटरव्यू आनी खंयची तरी डायरेक्टली सांगलेलें की जर तर खंयच्या हाजेर आसा ओपनली आय हॅव गिवन द चॅलेंज आडाकरून. आतां 5 वर्सांक एक सुद्दां बाबा ह्या कॅन्डिडेटा कडल्यान इतले पयशे घेतले असो एक स्पेसिफीक हें जावपा आशिल्लें आरोप जाता. सो जनरल आरोप पयशे घेतले म्हणजे इट इज डेलिब्रेट अटेम्प्ट टू डॅमेज. आतां मिडिया जावं कोणेंय वचोन 37 कॅन्डिडेटा कडेन स्टिंग ऑपरेशन करपा जातालें, तांकां तेंचे कडेन चॅक करपा जातालें, कशेंय करून हें करपा जातालें न्ही. पयशे दितात. गोंय म्हणटा हें ल्हान. कोणेंय जर पयशे दिले आनी कोणेंय पयशे घेतले हें लिपोवन उरपा सारकें हेंच ना. म्हणजे हांव 5 वर्सां हांवूय रावला बाबा खंयचे कॅन्डिडेट कोण तरी घेतलो जावं हें सांगतले अमक्यान पयशे म्हणटात कोताय धरना तुमी. मिकी पाशेको एक्चुली जेन्ना तो पॉलिटिकल पार्टीज डिक्लेअर करता आनी हो 5 वर्सां नंतर सांगता की आपल्या कडेन पार्टी डोनेशन दिनेश गुंडूरावान मागलेलें म्हणून. आनी थंय हांव हजर आशिल्लो म्हणून आमच्या ऑफिसांक. सो हेजो प्रश्नूच येना. आमी खंयच्याच कॅन्डिडेटा कडेन पार्टी फंड मागपाचे प्रश्नूच येना. आनी एक हांव हें करपाक शकता. तुवें मुद्दम प्रश्न काडलो म्हणून हांवें कितले जाणांक सांगलें बाबा कोणी जांकां कोणाक दिसता. आनी थोडे लोक जे म्हाका पर्सनली वळखतात ते म्हणटा बिलीव जायना. कित्याक आय ऑलवेज फॉट अगेन्स्ट करप्शन आनी मागे मॉरलिटी इन दॅट आय कॅप्ट ऑलवेज व्हेरी हाय. की गिरीशांक कोणेंय गोवा भायर एक 10 रुपयांची सुद्दां ब्रायब दिल्ली आसली मुखार हाड खंयच्याच. सो हांवें लायफभर करप्शन हेजे विरुद्ध हांव फायट करीत आसा. आनी ते सुद्दां एक थोडे प्रिंसिपल सांबाळून. म्हणजे म्हाका खंयचोच मनीस म्हाका परचेज करपाक शकना. आनी हे हांव आजूय चॅलेंज करता तुजे मुखार जे सांगची न्ही, म्हाका ब्रायब करूनच दाखोवचो. आनी म्हाका कोणी मेळपा येता तेन्ना हांव तेगेलेर कॅमेरा आसा जावं कॅमेरा भायर दवर, मोबायल भायर दवर, हांव केन्ना सांगना. मागीर कोणी येवन म्हाजे कडेन कितेंय डिस्कशन, कोणी मोबायलाचेर फोन केलें हांव तें ओपन डिस्कशन मागीर चालू आसा. कित्याक आय एम व्हेरी क्लियर इन माय थॉट्स दॅट करप्शन आय हॅव बीन फायटींग फॉर लाँग. आनी करप्शन फायट करप इज नॉट इजी. म्हणजे तुका इमेजीन जातलें, हांवें जे पयलीं थोड्यांक इंटरव्यूंक सांगलेलें, जेन्ना तुका पयशे हाडून दितात थोडे, ते पयशे हाडून दिता आसतना तुका ते ना म्हणपाक पयशे स्ट्रगल जे करपा पडटा तो पयशे मागप, करप्शन मागप हें इजी जाता. हांवें हे कितलेशेच अनुभवलां. टिकेटी टायमारूय इलेक्शनाच्या एसेंब्लीच्या तेजे नंतरूय बी कोणा कडेन काम केल्यार थोड्यांक दिसता की पॉलिटिशियन म्हणजे कितें, सद्याक एक जावन पडलां परसेप्शन की पॉलिटिशियन म्हणजे पयशे मागता हो करप्ट. सो हांवें म्हाज्या लायफांक एकूच ध्येय दवरला की म्हाजो जॉब कंटिन्यू दवरलो आनी पॉलिटिक्स केलें. आनी हालीं हांव फेब्रुवारी म्हयन्याक हांवें VRS घेतली की म्हाजी लीव काबार जाली त्या हातूंतल्यान. सो हांव जॉब करून पॉलिटिक्स केलें. म्हणजे सोर्स ऑफ इनकम कोणाकूय हें जावचें खंयची पॉलिटिक्स कशें करता. सो प्रत्येक पॉलिटिशियनाक एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम हें आसचें. आनी त्या खातीर म्हाजें हांवें हें केलें. आनी जेन्ना जेन्ना हांव लिवेर वयतालो आय यूज टू डू माय वायफ इज टू डू द इन्शुरन्स जावं बाकीचे एक्टिविटीज करून आय यूज टू डू द लिवींग. सो आय हॅव डन हॉनेस्ट लिवींग. एंड कोणाकूय गोंयांक दिसता तुमी म्हणटात सादे, तुमी म्हणटात 37 जाणांक तिकेटी दिल्यो, एकट्यान मुखार येवन सांगचें म्हण. 100% हांव 4.5 वर्सां सांगत आसा हांवें. 4.5 वर्सां जाल्यार एकलोय मनीस फक्त आरोप करता तिकेटी विकल्यो. तिकेटी घेवपाक पयशे दिवपा आयिल्ले सुद्दां हांवें रिटर्न केल्ले आसा. हें हेजे पयलीं एक इंटरव्यूकूय सांगलेलें आसा. आनी ते स्ट्रगल जो आसता, तूं पयशे दिता तुका बॅगा हाडून आनी ते ना म्हणपाचो, दॅट स्ट्रगल इज व्हेरी डिफिकल्ट. नंबर 2, तूं पॉलिटिक्सांक जेन्ना आसता आनी तुजे बरोबर लोक आसतात, तूं तांकां सुद्दां जेन्ना सांगता की करप्शन करपाक जायना,
जावं ते एक एग्जाम्पल दिता तुका हांव गेल्या त्या पार्लमेंट इलेक्शनाक म्हाका एक इंडस्ट्री हांव नांव घेयनाशिल्लें आयज इंडस्ट्रीज नांव घेता कॅजिनो इंडस्ट्रीन म्हाका 10 लाख रुपया धाडून दिले त्या इलेक्शनाक म्हाका 2 दिसांनी कळ्ळें की ते हांवें विचारलें कोणान दिल्ले ते कित्याक आमकां पयशे एक्चुली दिता इलेक्शन रावता तेन्ना सो ते म्हणपाक लागले कॅजिनोन धाडल्यात ते खंयची ते सुद्दां विचारलें नाय हांवें म्हणलें नो आय बीन फायटींग अगेन्स्ट कॅजिनो सो पॉलिटिक्साक पयशे लागतात पूण पयशे कोणा कडेन चूज करप हें तुवें डिसायड करप आसता सो हांवें जर कॅजिनोक हांव क्रिटिसायज करता आनी कॅजिनोचे पयशे घेवन हांव इलेक्शन लडयता दॅट मीन आय एम वर्किंग अगेन्स्ट माय अनकॉन्शियस सो आय हॅव नॉट टच दॅट मनी आय हॅव रिफंड दॅट मनी अँड आय सेंड दॅट रायट नाव आय डोंट नीड मनी इफ आय नीड द मनी आय विल आस्क फॉर यू. Four walls don't make a home. Great furnishings don't make a home. A home is made with your loved ones and their dreams. The joyful noise of children frolicking. The wonderful bond of relationships. That's what makes a home. All we do is stand by you. After all, it is you who turns a house into a home. SBI Home Loans. Always a friend in your journey of making a house a home. एक गजाल जी आसा आनी हांवें मुद्दम विचारता कारण तुमी ज्या मुमेंटासान तुमची अपॉइंटमेंट जाल्या आमी द बिगेस्ट क्रिटिसिजम इज कमिंग टू यू फ्रॉम सालसेत युअर ओन तालुका अँड पीपल लायक राधाराव ग्रेसियस आर सामके aggressively attacking you on social media. What do you want to tell a person like that? See, first of all, राधारावची सगळ्याच जाणां इज एंटी काँग्रेस स्टँड इज ऑलवेज अगेन्स्ट द काँग्रेस तेगेले पार्श्वभुमीचेर तेणी कितें केलें तो पार्टी आशिल्ली कितें आशिल्लें तें हांव तेजेर वचत ना इट इज हीज व्यू ही इज अगेन्स्ट मी हांव ताका म्हाका म्हाजेर लव करून सांगपाक शकना ओके पूण हांव तो कितें करता काय येस I may respect his view. I may not agree with his view. I don't criticize him also because it is his political. He has a political freedom. So Radharao can criticize me. Radharao can write anything against me. But Radharao जेन्ना बरयता तेन्ना व्हेरीफाय करचें Radharao सेम बरयतालो न्ही 5 वर्सां Radharao 5 वर्सांक सदतीस कॅन्डिडेटा कडेन वचून विचारपाचें आशिल्लें बाबा तुमी तिकेटी कितले पयशे दिले काय म्हणून प्रश्न सामको Radharaoक आन्सर मेळटा आशिल्लें दूध का दूध पानी का पानी म्हणटा तुमी करेक्ट सो हे एक परत म्हणून परत सांगून एक म्हाका डॅमेज करपाचे प्रयत्न खूब केले हेजे पयलींय केले पूण ते सक्सेसफूल जालेच ना लोक जो म्हाका वळखतात पर्सनली ते पर्सनली वळखत तेन्ना त्या मनशाक खबर आसा वॉट इज गिरीश आनी गिरीशान करप्शना खातीर तो आजुनूय फायट करता अँड आनी मुद्दम गिरीशबा विचारचें दिसता आनी हो जनरल लोकांचो प्रश्न आसतलो की आतां तुमी अशें कितें वेगळें करतले जे तुमी 2022 केलें ना आनी तातूंतल्यान वेगळो कितें रिजल्ट येतलो कारण अल्टिमेटली तुमी हेच सावन सामके हड्डी फुडी काडून सांगतात की आमचें सरकार येतलें म्हणून हो कॉन्फिडन्स खंयच्यान येता वॉट डिफरंट आर यू गोईंग टू डू नाव सी डिफरंट कांयच करपाची गरज ना आयज ज्या तरेन हो सरकार 15 वर्सां कंप्लीट जाता गोंयचे लोक विटलेले आसात गोंयच्या लोकांक हो सरकार नाका गोंयच्या लोकांक बरो पर्याय जाय गोंयच्या लोकांक आपलो सरकार जाय जो आपल्या खातीर राज्य चलयतलो जो गोंय पेड्ड्यार करचो ना डेव्हलपमेंटाच्या नांवान विकासाच्या नांवान गोंय हे कॉन्क्रीट जंगल करचें ना जॉब्स विकले गेले वचचे ना ओके ड्रग्स जे फाफारलेले आसात तेजेर कंट्रोल येतलो लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल येतलो सो लोकांक खंय तरी दिसता की सरकारा भितर एक बदल येवपाची गरज आसा पूण गिरीश एक कावंटराक येवपाक येता की ज्यो इलेक्शन जातात ती मागीर झेडपीची इलेक्शन आसूं पंचायतींची इलेक्शन आसूं हेच तुमी जे लोक म्हणटात ज्या लोकांक बदल जाय म्हणून ते लोक परत त्याच सरकाराक सत्तेर हाडटात तूं 2022 इलेक्शनाचें आमी हल्ले आतां 2022 पार्श्वभुमीचेर आमचे कडेन कितें केल्लें आनी सगळे लिडर्स जे आशिल्ले 17तल्यान 2017 10 आमदार व्हेले तेजे नंतर आनी 2 आमदार व्हेले तेजे नंतर आनी 8 आमदार व्हेले आतां लिडरशीप हेणी काबार केली सगळी कंप्लिटली आनी लिडरशीप फूल
BJP कडे व्हेली. इम्पोर्ट जाली आणि एक्सपोर्ट जाली. सगळी म्हणजे टॉप लिडर्स म्हणजे जवळ तितून रवी नायका सारखे मंत्री आता दिगंबरा सारखे गेले सगळे गेले. तर BJPची पर्संटेज कितली वाडपाक जाय आशिल्ली हांकां सगळ्यांक व्हरोन कमीत कमी एक 5-10% तरी वाडपाक जाय आशिल्ली. वोट शेअर म्हणटा तुमी. वोट शेअर वाडलो 1% तरी वाडलो ना. सो सगळे लिडर व्हरोन सुद्दां BJPचो वोट शेअरांक भितर 1% सुद्दां फरक आयलो ना. पण एक आसा गिरीश बाब, इट्स अ व्हेरी व्हॅलीड पॉयंट बट आय जस्ट हॅव अ काउंटर टू इट. 2007 लास्ट तुमचे सरकार सत्तेर आयिल्लें. त्या टायमा वेल्यान 2022 मेरेन तुमचो वोट शेअर जो आसा पक्षाचो तो 12% देंवला. 2007 to 2022 12% वोट शेअर देंवला. आय अग्री विथ यू, BJPचो वोट शेअर कॉन्स्टंट आसा. हो वोट शेअर आनी त्याच बरोबर अशें आहा की 2017 भितर तुमचो वोट शेअर कमी आशिल्लो पण तुमची सिटां चड आयली. दॅट इज बिकॉज ऑफ युअर कॉन्स्टिट्युएन्सी अलायनमेंट जे आज BJP करता. BJP इज गोईंग बाय कॉन्स्टिट्युएन्सीज. ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक जिखपा खातीर कोण जाय आनी ताका पक्षाचो तेंको दिलो जाल्यार हाव इट बिकम्स अ व्हेरी पोटंट कॉम्बिनेशन. तुमी हाका काउंटर कशें करतले? कारण दे हॅव कम अप विथ अ फॉर्म्युला पार्टी वोट्स प्लस इंडिव्हिज्युअल वोट्स इज इक्वल टू विक्टरी म्हणून. तुमी कशें काउंटर करतले हाका? सी लास्ट इलेक्शनाचो रिजल्ट तुवें एनालायज केलो जाल्यार पिक्चर सारकें क्लियर जाता. जी एक पार्टी येयली जावं तिका हाडली मतलब BJP क्लेम करता, BJP लिडर क्लेम करता, क्रेडीट घेता की ती आमी हाडली आनी आमी 10% वोट्स 94,000 काँग्रेसचे वोट्स आमी फोडले. RGP तुम्ही नाव घेना. नाव तुवें घेतलें नाव म्हणटकीर तेतून आनी कांयच कन्फर्म तरी करा म्हणटा सामकें. सो RGPचो आहे. हय. सो महाराष्ट्राचो जो इंचार्ज आशिल्लो हांगा जो आतां CM आसा फडणवीस तो आपूण क्लेम करता. थोडे तेजे क्रेडीट सतीश दोंडाक दिता. तेवच्या बाकीचे आनी खूब क्रेडीट घेवपाचे लोक प्रयत्न करतात. RGPची क्रिएशनाची क्रेडीट म्हणटा. क्रेडीट करेक्ट. तेजे नंतर TMC हाडली गोंयांक. TMC कोणे हाडली? TMC हाडपाचे पार्ट आसात भितर. तो विशय वेगळो. थंय जवळ जवळ 4% वोट्स थंय गेले. बरोबर आशिल्ली. 4% वोट्स थंय गेले. TMC आमचे बरोबर नाशिल्ले न्ही. आनी तिसरी आशिल्ली ती आम आदमी पार्टी त्यांनी 6% वोट्स. ह्यो तिनूय पक्षाचे जर वोट्स पळयले जवळ जवळ 20% वोट्स हे सेक्युलर वोट्स स्प्लीट जाले. आनी तरी आसतना BJP आनी काँग्रेस आमची जी डिफरन्स जो आशिल्लो लॉसाचो इन टर्म्स ऑफ सीट इट वॉज अराउंड 8 बट इन टर्म्स ऑफ वोट्स नंबर ऑफ वोट्स इट इज जस्ट 2,500 वोट्स. म्हणजे मुख्यमंत्र्याची डिफरन्स वोट्स काडली. रवी नायक कितले मतांनी जिखले ते वोट्स काडली. ओके. थंय निलेश काब्राल कितले वोट्सांनी काडले. ही जर सगळी ॲड केली जाल्यार जवळ जवळ 2,500 वोट्सांनी आमची जवळ 8-9 सीट्स आमी पडले. आनी तितून भितर RGP खातीरूच आमी जवळ जवळ 6-7 सीट्स आमी डिफीट जाले. गिरीश बाब आज जेन्ना सो एक मिनिट. सो जेन्ना ह्यो सगळ्यो स्ट्रॅटेजीज आमच्या मुखार आसात हय आमी काउंटर कशी करतले? आमी तोच काउंटर करतले. आमचो आयज काउंटर मूव आसता तोच आसा. आमी जर हे सगळे फोर्सीस एक जाले जितले फोर्सीस जे आशिल्ले जे वोट्स स्प्लीट करपाक जाताले. म्हणटात RGPन बरोबर अलायन्स करपाची. हांव तुका स्पेसिफीक नांव घेवन कोणाचें सांगना की गोंयचे एक जनतेचो जावप ना कितें अलायन्स करप काय मर्ज करप? गोंयच्या जनतेचो एक मूड आसा की 15 वर्सांच्या ह्या सरकाराक गोंयच्यान खंयच्यान तरी हद्दपार करपाची गरज आसा. ताची खातीर फॉर्म्युला कितें? फॉर्म्युला तोच जो जितले लोक ह्या सिन्सियरली BJP हरोवपाक सोदतात हय तांकां एकठांय हाडप. कशें तें अलायन्स करून काय मर्जर करून? तो कसो तेजो फॉर्मॅट कसो आसतलो तेजेर डिस्कशन जावपाक शकता. पूण प्रामुख्यान इन प्रिंसिपली आमच्या पक्षांकूय कन्सेसस जावपाक लागला. आमी आतां आमचे लिडरशिपीक कन्विन्स करपाक जाय आनी लोकां भितरूय कन्सेसस येवपाक तुम्ही लागला. म्हणटा आज तुम्ही ओपनली सांगतात की लेट RGP लेट गोवा फॉरवर्ड लेट आप कम टू द टेबल. जे फोर्सीस आसात ज्या फोर्सीसांक सिरियसली BJPक हरोवपाक जाय अशे जे फोर्सीस आसात ते फोर्सीस एक येवपाक जाय ही म्हाजी भुमिका. यू आर ओपनली टेलिंग देम की लेट्स कम टुगेदर अँड टॉक.
डिस्कशन करप फॉर्मेट चॉकआउट करप आणि ह्यो मुखाल्ली गजाल म्हणटा युनायटेडली फायट करप. BJP विल नॉट एबल टू वीन मोर दॅन 5 सीट्स. म्हाका आनी एक गजाल मुद्दम विचारपाक ती म्हणजे डिफेक्शनाची. विश्वास कसो दवरप तुमचेर? विश्वास दवरपाक एकूच आसा, हय तुमी बाय हूक ऑर अ क्रूक, हांवें स्पेसिफिकली वर्ड यूज करता, हय खंयच्याय परिस्थितींत कितेंय कॉम्प्रमायज करपाक पडल्यार कॉम्प्रमायज करप, पूण सत्ता हाडप. हें एक ह्या हितून शिकलां हांव. पूण तूं कसो कर, खंयचे कडेन कॉम्प्रमायज तुका बारीक मोठें करपा पडटा. तुका व्हडलो गोल अचीव करपाक ल्हान कॉम्प्रमायज कितें करपा पडटा, कॉम्प्रमायज करप आनी सत्तेर येवप. सत्तेर येवप हो एकूच सोल्युशन तुका डिफेक्शनाक. हेजे पयलीं BJPचेंय डिफेक्शन जाल्लें आसा आनी डिफेक्शन हें गोंयांक नवीन न्ही. आतां खूब जाण हें म्हणटा की डिफेक्शन सत्तेर आयल्यारच सोडून वचपाचें नात. सत्तेर जर आयले जाल्यार सोडून वचपाचे चान्सीस परतात. सत्तेची वाट ही एक स्टेप सांगलें तुवें. दुसरो स्टेप हितून परत तुजे जे कॅन्डिडेट आसात ते कॅन्डिडेटांक तुजे विनिबिलिटी विथ लॉयल्टी पार्टी जो विकलो वचपाना. म्हणजे तो डेव्हलपमेंटाच्या नांवान, सत्तेच्या नांवान, पयशांच्या नांवान हो विकलो वचचो ना आनी वोटरांक नाराज करचो ना. ही एकूच आमी ठाम भुमिका घेवन एग्रेसिवली फायट करपाक पडटली. गोंयचे मुखार प्रश्न खूब आसात, गोंयची मुखार चिंताय खूब आसात आनी गोंय जें विकपाक काडलेलें ह्या जोडी नंबर 1 आमचे प्रमोद सावंत आनी विश्वजीत राणे हांकां खंय तरी आडोवपाक हो सिरियस प्रयत्न जावपाक जाय. विजय बाब सरदेसाय बरोबर आज इक्वेशन कशें आहा? विजय बाब आनी आमची पार्टी अलायन्सान 2022 अलायन्स जाल्लें. तें अलायन्स आजुनूय इंटॅक्ट आसा. उरतलें? उरपाक म्हाका कांयच प्रश्न दिसना. कारण ते आज 10 सिटांचेर आमी तयारी करतात बी अशें उलोवपाक लागल्यात. प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टीचो आपलो पक्षाचो विस्तार करप हें तेंचें काम. आमी तांकां आडोवपाक शकना, ते आमकां आडोवपाक शकना. आमी खंयचीच पार्टी कोणाकूच आडोवपाक शकना. जेन्ना इलेक्शन लागीं येता तेन्ना खंय कसो समझोता करप, खंय कशें कितें करप त्या टायमार चिंतप. सद्या आमी 40 मतदारसंघ आमचे जे आसा स्ट्रॉंग थंय आमी फोकस करपाक आमी कॉमेस केल्लें आसा. आतां विजयान घडयेक तेणी 10 मतदारसंघ तेणी बिल्डअप करपाचें ठरयलें आसत ते करत. सो नॅचरली गोंयच्या लोकांचो जो एक हावेस आसा की 15 वर्सांनी एक सत्ता बदल भयंकर घडोवन हाडपाक जाय आनी तेजी आयज गरज आसा. म्हाका खबर आसा दोतोर प्रमोद सावंतान वेगवेगळे न्यू पॉलिटिकल फ्रंट्स करपाक ऑलरेडी तयार केल्ले आसात आनी मतां डिवायड करपाक खास करून सालसेती खातीर बीन जेणी हेजे पयलीं वेगवेगळे तरेन प्रयत्न केल्ले आसा आनी ह्या पावटी तेणी वेगवेगळो फॉर्मुला यूज करपाक स्टार्ट केल्लो आसा. म्हाजे कोतान ह्या पावटी आमचे वोटर्स जागृत उरतले. कारण हाव इज द इक्वेशन बिटवीन गिरीश चोडणकर आनी विजय सरदेसाय? पर्सनल इक्वेशन? पर्सनल इक्वेशन वी डोंट हॅव एनी प्रॉब्लम. आमी दोगूय पयलीं फायट करताले भुरगे आसतना. आतां आमी मातशे व्हडले जाल्याक वी डोंट फायट विथ ईच अदर. सर्टन पर्स्पेक्टिव्ह म्हणटा. सो नाव सी ही इज ऑल्सो फायटींग अगेन्स्ट BJP. वी आर ऑल्सो फायटींग विथ अवर BJP. BJP इज अवर नॅशनल एनिमी. आपा बरोबर अलायन्स जावपाक शकता काय? युअर नॅशनल इक्वेशन्स वील हॅव एन ओव्हरबॅरिंग इम्पॅक्ट ऑन आप अलायन्स? आपाचे म्हाका BJP बरोबर फायट करपाचे जो सिरियसनस आसा तो अजुनूय म्हाका दिसना. तो गोंयांक येता आनी गोंयांक येवन ताणें पयलीं आमच्या अध्यक्ष अमित पाटकराचेर हल्लो केलो की तेका आनी मुख्यमंत्र्याक कनेक्ट करून आनी तेजे नंतर तो काँग्रेसचे आमदार आमी BJP विकतात हाचेर ताणें परत हें केलें. आनी तेजे नंतर दिल्ली कितें जालें, तेंचे 7 खासदार BJPन गेले. ओके, सेम फॉर्मुला जो BJPन गोंयांक आमच्या काँग्रेस आमदारांक यूज केल्लो. सो आयज पयली गजाल जी आसा केजरीवालाक की गोंयांत येवन तेणें गोंयच्या लोकांची आनी काँग्रेसची माफी मागपाक जाय की ज्या तरेन तो परत सांगतालो काँग्रेसी कित्याक दिता, काँग्रेसी दिले जाल्यार ते BJPन वयतले, ते BJPक आमदार दितात. आयज तुज्या खासदाराचें कितें जालें हें पयलीं ताणें एक्सप्लेन करपाक जाय येवन आनी गोंयच्या लोकांची माफी मागपाक जाय की आपणे गरजे भायर काँग्रेसीचेर हल्लो केलो म्हणून. कळ्ळें न्ही. सो तेन्ना कळटलें की हे आम आदमी पार्टी सिरियसली BJP फायट करपाक सोदतात काय दे वॉन्ट टू फायट ओन्ली विथ काँग्रेस. लास्ट प्रश्न म्हजो की आज फातोड्डा मतदारसंघांतल्यान 3 अध्यक्ष येतात.
सारकें. विजयबाब सरदेसाय गोवा फॉरवर्डाचे, तुमी काँग्रेसीचे आनी दामू नायक BJPचे. सो हांव आतां प्रश्नूय तसोच विचारता की व्हेरी फ्रँकली लास्ट टायम तुमी कॉन्शियस डिसिजन घेतिल्लें आपूण कॉन्टेस्ट करचो ना म्हणून, ह्या खेपेक बी कितें विचार बदलला? तर त्या हाचेर हांवें सद्या विचारूच केलो ना, कारण ज्या परिस्थितीन येवन म्हाका इमिजिएटली हांगा येवन चार्ज घेवपा पडलो. म्हाका म्हाजें फर्स्ट प्राधान्य जें सद्या आसा तें आमचे जे काँग्रेसमॅन सगळे सैरभैर जाल्ले आसात तांकां सगळ्यांक परत एक उलो दिवन लागीं करप, जे पार्टी सोडून गेल्ले Do you आसात. want to contest? That is not right now my priority. My right now But you priority have not is... closed the option. I have not closed the option, but right now my priority is rebuilding the party आणि आमच्या कार्यकर्त्यांक परत एक विश्वास दिवन परत एकठांय येवन तांकां पार्टी परत चार्ज करप, पार्टी परत सारकी ब्लॉक लेवलाचेर, बूथ लेवलाचेर आनी एक मंडल लेवलाचो एक न्यू कॉन्सेप्ट पण म्हाका हांव जेन्युअनली विचारता आनी आय थिंक दॅट उत्तर दिवचें, हायपोथेटिकल क्वेश्चन, बट बिकॉज इट इज गिरीश चोडणकर आय कॅन एक्सपेक्ट एन आन्सर. फाल्यां जर प्रसंग आयलो की एक कॉन्स्टिट्युएन्सी चूज करपा जाय फॉर यू टू कॉन्टेस्ट, what will be your preference? I've not thought on that, but although top many of the people, I'm not thought on that. Not even आमच्या प्रोसेसरांकूच घालूं ना तें. हय, बट कांयच ना प्रिफरन्स? टॉप तकल्या एक दोन नांव येता आसतलीं ज्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी तुमकां दिसतात की तुमचे खातीर बऱ्यो? ना, म्हाजे तो थॉटूच अजून स्टार्ट केलो ना, कित्याक तो थॉट जर हांवें स्टार्ट केलो जाल्यार हांव जें काम खातीर गोंया हाडलां म्हाका, पार्टी परत स्ट्रॉंगली बिल्ड करून एक मंडल लेवल म्हणजे विलेज कमिटीचे कॉन्सेप्ट जो आसा तो इंट्रोड्यूस करून जवळ जवळ 191 विलेज काँग्रेस विलेज कमिटीज आमी इमिजिएटली स्टार्ट करतले. काल आमचे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंटा बरोबर मिटींग जावन हो कॉन्सेप्ट तांकां डेवलप सांगून आमी म्हणजे एक पयली ब्लॉक कमिटीज जाग्यार उडोवपाचें काम तांकां दिल्लें आसा. 15 दिसांचो टायम दिलो तांकां की 15 दिसां भितर ब्लॉक कमिटीज इमिजिएटली येवपाक जाय आनी 10 दिसांचे भितर जवळ जवळ तेंच्यो डिस्ट्रिक्ट कमिटी फॉर्म करपाक जाय. सो आतां 4 डिस्ट्रिक्ट जाल्ले आसात, सो चारूय कडेन डिस्ट्रिक्ट कमिटीज ना. सो फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू हॅव अ डिस्ट्रिक्ट कमिटीज एंड देन टू विदीन नेक्स्ट 15 days ब्लॉक कमिटीज. आनी सद्याक फोकस हाजेर, कॉन्स्टिट्युएन्सीचेर ना सद्याक ह्या हेजेर आनीक आय एम गोईंग एग्रेसिवली. बट यू हॅव नॉट क्लोज द ऑप्शन. आय हॅव नॉट क्लोज द ऑप्शन. ओके, हांव इतल्याचेर थांबता. म्हाजो हो पयलो इंटरव्यू. म्हाका दिसता इन द रन अप टू द इलेक्शन्स वी विल टॉक अ लॉट मोर आनी एवरी टायम वी टॉक गिरीश बाब हॅज समथींग न्यू टू से. आनी तांणी सकाळी सावन हांव पळयता की ताणें वेगवेगळे कडेन वचत आसात आनी पक्षाचें ऑर्गनायजेशनल काम सामकें नेटान सुरू केलां. तरीकय तुमी वेळ काडलो, आमच्या विनवणेक मान दिलो, and you again a very frank interview. So Girish Bab, thanks a lot, pleasure talking to you. Thank you. Nice, yeah. Hey, Mahi, suggest a cool bank जो environmentally conscious हो. SBI कूलेस्ट है. Really? SBI ने लाखों पेड़ लगाए, वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स को फंड किया, EV लोन्स पे कंसेशंस दी और रेन्यूएबल एनर्जी को मैक्स सपोर्ट किया. How? That's cool. SBI, the banker to every Indian. Truly.